2003 वर्साक गोंयचे गावडा कुळबी वेळीप ह्या जमातीक सरकारान ST म्हणून घोशीत केले. अजूनय आमकां घटनेन जे अधिकार दिल्ले आसात, कांय अधिकार सोडले जाल्यार मुख्य अधिकार आसात ते म्हणल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन अजूनय आमकां घटनेन आसून पसून 20 वर्सां उपरांत सरकारा कडच्यान आमकां दिवप जाल्लो ना. ह्या खातीर आमकां सरकाराच्या नदरे मुखार हाडपा खातीर बाबा तुमी आमचे अन्याय करतात आनी हो अन्याय बेगीन पयस करात हें सांगपा खातीर आमकां परतून प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा. आयज गरज आसा की एक प्रॉपर प्रपोजल जे मागता आमचे MPक मेळ्ळे आमी मिनिस्टराक मेळ्ळे सगळे सांगता की ना स्टेट गव्हर्मेंटा कडच्यान अजून पर्यंत प्रॉपर प्रपोजल वचूं ना. तेन्ना आमी मागता स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन की आतां पाळी आयली आसा की तुमी एक प्रॉपर एज अ इन द स्टेट लेवलाचेर एक स्टेट गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडचें. आनी ह्या जी संदर्भात आमच्यो लास्ट टायम गव्हर्नरा कडेन मिटींग जाल्ली आसा, CMA कडेन मिटींग जाल्ली आसा, आमचे रमेश बाब तावडकर आसले आमचे वांगडा जेन्ना CMA कडेन मिटींग जाली तेन्ना आमकां आशा आसा की हे प्रपोजल वयतले. आनी आमी मागता की जेन्ना जे आतां अपकमींग पार्लमेंटरी सेशन जावपाचें आसा 13 मार्चा साकून जाता पळय सुरवात जातली ताजे पयलीं हें प्रपोजल धाडचें. आनी ह्यो आमच्यो अनुसूचीत ज्यो जमाती आसा पळय गोंयच्यो तांकां तुमी सरकारान न्याय दिवचो.